Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणींनो, देवाचे भासावणे मुखार दुबावून अब्राम फाटीं फुडें सरलो ना, पूण ताच्या भावार्थान ताका घोटायेन भरलो आनी ताणें देवाक वाखाणलो. तर भासायलां तितलेंय शात्ती पावोवंक देवाक पदवी आसा म्हूण तो बरो जाणो आसलो. देखूनच हें ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखोन आयलें. पूण ताका हें लेखोन आयलें अशें जें बरयलां तें ताचेच विशीं न्हय, तें आमकांय लागता. आमच्या सोम्या जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, ताचेर आमी भावार्थ दवरता. तें आमकांय तशेंच लेखोन येतोलें. आमच्या पातकांक लागून ताका जिवेशी मारूंक दिलो आनी आमी प्रमाणीक जावचे खातीर ताका पुनर्जिवंत केलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराक वाखाणुया. ताणें आपले पोरजेक भेट केली. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाखाणी. आपले पोरजेक भेट दिली. दोयेन ताणें सोडयली. आपल्या विंचलोल्या चाकरा दाविदाच्या घोराण्यांत एका बळवंत तारोकाक सर्वेस्परान उपजयलो. जबाब सर्वेस्पराक वाखाणुया. ताणें आपले पोरजेक भेट केली. दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडूंक येतलो. आमचो द्वेस धरतल्यांच्या हातांतली सोडयतलो. मागा आपल्या भोक्तिवंत संदेशकारांचे तोंडी जें ताणें भासायलोलें तें आतां देवान पाळलें. जबाब सर्वेस्पराक वाखाणुया. ताणें आपले पोरजेक भेट केली. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली कोरुणाय. तांचे लागीं स्थापलोलो कोरार आजमोनांत हाडलो. अब्राम आमच्या बापायक दिलोल्या सोपुताचो विस्वाशीपणान ताणें आज शेकी उगडास केलो. जबाब सर्वेस्पराक वाखाणुया. ताणें आपले पोरजेक भेट केली. उद्गार. खुशे मोनान जीं कोण गोरीब तीं खोरेंच भागी. सर्गींचें राज खोरेंच तांचें. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांच्या जोम्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमकां पडलां त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, इश्टा, तुमचे भितर न्याय नीत वो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमलां? मागीर ताणें तांकां सांगलें, चोत्राय धरात आनी सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतलीं मेकळीं रावात. कित्याक कोणाक पुस्कोळ ग्रेस्तकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर धरलोलें ना. मागीर ताणें तांकां एक वापार सांगली. एक गिरेस्त मनीस आसलो
आनी ताच्या शेता भाटांक खूब पीक जालें तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक लागलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना, हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कोडे मोडून तांचे खूय व्हडले मानतलो आनी म्हाका पिकलां तितलेंय आनी म्हजी ग्रेसकाय तांतून भरून दवरतलो. मागीर म्हज्या ओतम्याक अशें म्हणटलो, ओतम्या म्हज्या 100 वर्सांक पुरोसो खूब माल तुजे आदीन आसा, विसव घे, खा पिये आनी मौज मार. पूण देवान ताका म्हणलें, पिश्या, आज राती तुजो ओतमो परत मागचो आसा. म्हणटोच तुवें तयार करून दवरलाय तें कोणाक? आपणाक थेवे एकठांय करता, पूण देवा मुखार गिरेस्त जावंक ना ताची गोत ही. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ, गिरेस्त काय सांबाळतलो, देवा मुखार गिरेस्त जावचो ना. लूक 12:21. नियाळाक आदार. एक गावपी अशें गायता, एक गिरेस्त मनीस जायत्या कुरुटांचो बंगलो बांदता. कितल्याच लाखांच्यो वस्तू आसतात, पूण आल्तरार जेजू सायबीण मायना. मागणें करूंक पवित्र पुस्तक आसना. कॅन्सराची पिडा जावन घरांत कुसून मरता. संवसारांत गिरेस्त म्हूण जियेतालो, आखरेक गरीबसाणेचें मरण मरता. पयल्या वाचपांत भाग्यवंत पावलू रोमकारांक जेजूचेर भावार्थ दवरूंक शिटकायता. शुभ वर्तमानान जेजू आमकां स्वर्गींच्या राज्याचेर दोळे लावन ल्हानविकायेचें जिवीत आपणायता, दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान जियेता. तो देवा मुखार गिरेस्त म्हूण सांगता. पूण तो गिरेस्त मनीस संवसारी वस्तूंचो गुलाम जालो आनी स्वर्गींच्या राज्याची गिरेस्तकाय वळखूंक विसरलो. जिवीत आनी मरण देवाच्या हातांत आसा. आमचें ध्यान मन स्वर्गींच्या राज्याची वचपाचें तयारेंत रावंक जाय. त्या गिरेस्त मनशा भाशेन फकत संवसारी वस्तूंक लागून जेजूक विसरूंक फावना. आमच्या जिवितांत सदांच जेजूक आनी देवाच्या उतराक पयलो जागो दिवंक जाय आनी आमच्या जिविताचो हेतू मनांत दवरून संवसारांत आमची यात्रा चलतना बऱ्यो कोणयो करून स्वर्गींच्या राज्यांत वचपाक तयार आसूंक वावरुया आनी देवा मुखार गिरेस्त जावया. मोगाळा बापा, तुज्या उतराक पाळो दिवन जेजूचो पाटलाव करून स्वर्गीच्या राज्यांत येवची वाट आमी तांगतना आमकां तुजे कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baren Koro.